साळगांव कोयराचे दोंगर पडपाक लागिल्ल्यान आमदार मायकलाचे शिटकावणे उपरांत पणजेचो कोयर सरकाराच्या गळ्या मेरेन तेंकला। मंगळारा महापौर उदय मडकयकार आनी कमिशनर शशांक त्रिपाठीचे गार्बेजी वेल्यान वाजले। कमिशनरान शारांतली हॉटेलां आनी हावजिंग सोसायटीक कोयर उखलप बंद करतले म्हूण शिटकावणी दिवन 15 दिसांच्यो कारणां दाखल नोटीसी धाडल्यात। बल्क गार्बेज तयार करतल्यांनी स्वताची बायोडिग्रेडेबल गार्बेज स्वताच ट्रीट करपाची कायदो आसा, ताचे वेल्यान ह्यो नोटीसी। प्रकरण गळ्या मेरेन पाविल्ल्यान मुख्यमंत्र्यान खंय मध्यस्थी सुरू केल्या। तोकार सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटा कुशीक गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट घालपाचो प्लान। 3.5 कोटी रुपया मोडून 10 टन तांकयेचो ल्हानसो प्लांट घालतले। सीसीपी वाठारांतल्या मोठ्या हावजिंग सोसायटींनी बल्क गार्बेज तयार जाता। हावजिंग सोसायटी भितर स्वताची ट्रीटमेंट फॅसिलिटी उबी करपाचो प्लान। महापालिका हावजिंग सोसायटींक ट्रीटमेंट प्लांट घालपाक आदार करतली। आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान सरकार आनी महापालिकेन आपलो प्लान अधिकृत जाहीर केल्लो ना। 23 माया उपरांत कितें ते फुडें वचपाचें, तो मेरेन हॉटेलां आनी सोसायटींचो कोयर उखलप चालूच। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।